अभिनंदन करूंक दिसता आमच्या प्राप्ती फेडरेशन फाउंडेशनाचे, कारण महिलांक लागून तेंच्यांनी गेली कित्येक वर्ष सातत्यान तेंच्यांनी हे काम कार्यरत चालू आसा. हांव प्रामुख्यान सांगूंक सोदता की महिला दिन जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी सगळे मोठ्या उत्साहान सबंद जगभर आमी साजरो करता. आमी पळयता की हो सेलिब्रेशन मुळात हो कित्याक लागून तर महिलांचे जे विचार, तांकां जो सन्मान, तेंचे विशय जो पुरुषां बरोबर जो आमी भेदभाव आमी पयलीं करताले की महिला ही सदांच सकयल आसची आनी पुरुष हे वयर चडचे, सो तांकां तेंचो हक्क मेळपाक लागून ही म्हाका दिसता 8 मार्चान ही सुरवात केल्या की महिला दिन हो सेलिब्रेशन केला, जेणे करून महिलांक तेंचो मान सन्मान हो समाजात हो जगात मेळचो म्हणून. हांव गेली कित्येक वर्ष पळयता की जेन्ना महिला आमी एक चूल आनी मूल हेजे पलीकडे तेंचे आयज जर तुमी जर कॅपेसिटी म्हणटात तशें तेंची जी एबिलिटी जे फुडें सरता, आयज प्रत्येक क्षेत्रांत तेंच्यांनी नांव केल्लें आसा. ते मागीर क्रीडा असो, विज्ञान असो, शिक्षण असो किंवा वेवसायान असो, की आयज महिला पुरुषां बरोबर खांद्याक खांद लावन आसा. आनी प्रामुख्यान जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमी महिला म्हणटा की जेन्ना पुरुष ताका सांगता की तुमी चूल आनी मूळच सांबाळपाचें, पण आयज तशें उरोवंक ना. आयज आमची महिला म्हाका दिसता पुरुषां पेक्षा कितीक तरी पटीन फुडें सरलेली आसा. सो आमी हो उत्साहान जेन्ना महिला दिन सेलिब्रेशन करता, 365 दिसांसून आमी एक दीस जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी महिला दिन जेन्ना सेलिब्रेशन करता, तेन्ना आमकां तितलें मनांतसून एक विचार करपाची गरज आसा. कारण महिलांक लागून 365 दिसांसून एकूच दीस आसा जो महिलांक लागून आमी उमेदीचो हो दीस हो सबंद जगभर आमी सेलिब्रेशन करपाचें ना. म्हाका एक गोश्ट आठवण येता की जेन्ना आमी मराठी माध्यमांत जेन्ना आमचे ल्हान ल्हान भुरगे जेन्ना बरे आपल्या पद्दतीन एक भाशणां करताले, बैल पळोवन म्हणून एक पुजन जाता आमची. जेन्ना वर्सांसून एकदां बैलाची पुजा करतात, बरे ओवाळणी करतात, तेंचे पांय धुतात, तांकां बरे माळ घालतात आनी बऱ्या पद्दतीन पोळे बिळे करून साजरो करतात. मागीर दुसऱ्या दिसा पासून स्टार्ट उरलेले जे 364 दीस ते बैलाक राब राबोवप शकता. तेच पद्दतीन आमच्या महिलांचेर सुद्दां तशेंच काय आमी करता काय आयच्या दिसाक लागून आमी महिला सेलिब्रेशन करया? सो ना. सो म्हाका दिसता की प्रत्येक पुरुषांनी आपली जी महिला आसा ती मागीर भयण आसूं, आवय आसूं, चेडूं आसूं, तांकां प्रत्येक दीस हो तेंचो दीस आसा. असो जर प्रत्येक जाणांनी मनांतसून जर चिंतप आनी जर वागणें करप आपल्या महिलां कडेन, जी बायल आसूं, भुरगीं आसूं किंवा आपली आई आसूं, त्या खऱ्या अर्थान जर हांव म्हणटा म्हाज्या तरेन की हो खरो महिला दिन.